नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. ह्या वर्स आमी आमगेल देशाचे स्वातंत्र्याचे 75 वर्स म्हळ्यार 75th इयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडन्साचे आचरण करचे तुमक सगळ्यांक वळख आसची विशय. ह्या अमृत महोत्सवाचे शुभ संदर्भेरी अमृतधारा म्हणलेले नवेची कार्यावळी तुमगेल मुखार हाडूक आमी संतोष पावता सची. ह्या श्रृंखला म्हळ्यार सिरीजांतू आमी कार्यरूप हाडू आमी आमगेले देशाचे संस्कृतायेचे सगळी झलक दिवन कोंकणी भाषेचे विविध जोशीले देशप्रेमींगेले परिचय दिवचे प्रयत्न करताची. आजी ऑगस्ट 8 तारीख क्विट इंडिया मुवमेंट म्हळ्यार भारत सोडा आंदोलनाचे 80 म्हळ्यार 80 इयर्स पूर्ण जाता. ह्या दिसाचे उडगासाचे खातीर आमी आयचे अमृतधारा कार्यावळीचे पयली उपाख्यानांतू या एपिसोडांतू भारत सोडा आंदोलन क्विट इंडिया द पिनिकल ऑफ फ्रीडम मुवमेंट म्हणलेल्या विशयारी ज्ञान वाडोया. आमी आजी आमगेले संगात आसाची कोड्यालाचे हृदरोग तज्ञ, कोंकणी भाषा पोषक, लेखक, देशाचे इतिहासाचे अध्ययन केले चिंतक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हानी आसाची. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या उपाख्याना स्वागत. आजी आमगेले क्विट इंडिया मुवमेंटाचे भारत सोडा आंदोलनाचे 80 वर्स म्हळ्यार 80 इयर्सा संदर्भेरी तुम्ही आमगेले वीक्षकांक कसं सांगच्या इच्छ पावताची. भारत एक व्हड अतिपूर्वादक आशिल्ली एक संस्कृताय, एक सिव्हिलायझेशन, एक सीमा रेख आसूचे देश म्हणचे आसून चड एक संस्कृताय ती. हांगात लोक, हांगाची भास, हांगाचे सांस्कृतिक परंपरा ही सगळीची एक दोनी न्हय 10,000 वर्सांसून चड समया भितरी एकठांय जावन येयली. तसो आयचे भारत सोडा आंदोलनाचे एक क्विट इंडिया आंदोलनाचे शुभ घडयेचेरी हांव सर्व भारतीय लोकांक, कोंकणी लोकांक आनी सगळी वीक्षकांक आज हांव पयलें अभिनंदन सांगता आनी तांकां परबी पेटयता की आज आमी आमगेल्या म्हालगड्यान केलेल्या त्यागा निमित्त आयचे एक दीस 80 वर्साचो ह्यो दीस आचरण करचेक एक आमकां आस्पद मेळ्ळो. हांवें सांगलें म्हणके आतां हे ऐतिहासीक हातूंत भितरी हे आमगेले क्विट इंडिया हाजे खातीर आमी एक विशेष दीस म्हळ्यार आमकां सगळेची अमृतधाराचे हे श्रृंखलेंतू हे पयलो दीस हक्क दवरला. कित खातीर म्हळ्यार आज 8 ऑगस्ट क्विट इंडिया आंदोलन तेन्ना 1942 भितरी एनाउन्स जालेले आनी त्या दीस साकून ते प्रारंभ जालो. ताजे खातीर आमी आयची कार्यावळीक आयच्या दिसाचे शुभ घडी दवरून घेतली आसा. आता क्विट इंडिया मुवमेंट या भारत सोडा आंदोलन आमगेले हे स्वातंत्र्य मेळूक एक प्रमुख कारण गी न्हय ते आमकां ब्रिटिशांक एक चुनौती दिलेली गी आमी न्हय तरी हे स्वातंत्र्याक मूळ हे हय म्हळ्यार क्विट इंडियाक हे तितलें प्रामुख्यत कसं लायक म्हणून तुगेलो प्रश्न. पण हे एक हांव तुका चित्रण दाखयता. हे चित्रणां भितरी हे हातान केलें चित्रण जाल्यार हातूंत भितरी प्रमुख विशय आसा. कसं म्हळ्यार भारत देश, ते सगळे भारत देश दिसता तुका. ह्या भारत देशाचे 10,000 की वर्साचे इतिहासा भितरी भारत एक स्वतंत्र संस्कृताय, स्वतंत्र राजकीय एक घडणूक, वेगवेगळे राय आशिल्ले आसचे पुरो जाल्यार स्वतंत्र एक घडणूक हांगा नानातले विशय म्हणना. आमगेली भास, आमगेली संस्कृती,
आमगेली विचारधारा, आमगेली धार्मिक परंपरा, आमगेले शिक्षण, आमगेले वैज्ञानिक हे सगळे आशिल्ल एक देश. ह्या देशांतून आमी ते चित्रण पळयल्यार रे उत्तरे दखून आमकां इस्लामीक राया गेले. रायासून चड तांणी चड जाण एक दंगेखोर म्हणत. तसो लोक 10व्या शतमानांतून आनी 11व्या शतमाना भितर भारत देशा भितर प्रवेश जालेले चित्रण तुका आमचे काश्मीर ते पळय उत्तर भारतांत थंय दिसता. आमी सकयल पळयल्यार सुरता भितर ब्रिटीश हांणी 1608 वय 16 शतमानाचे 17 शतमानाचे 1608 इसवी भितर सुरता भितर येवन तांणी ईस्ट इंडिया कंपनी केलेली दिसता. तो आनी सकयल आयल्यार गोमांतकांत आमगे पुर्वजाल भूंय कोंकणी लोकांले गोंया थंय 1510 इसवी भितर पोर्तुगीजांनी येवन थंय आक्रमण केलेलें दिसता. तूं आनी तशें पळयल्यार मसलीपट्टण भारताचे उदेंते दिकडच्यान म्हणजे इश्टांत ते कडच्यान डच्चान येयलें तुका दिसता. तेवेळी तुका 17 शतमानान दिसता. आनी तशीच फ्रेंच फ्रांसा देखून येयले तांणी भितर बेंगाला मुखांतर तांणी प्रवेश केले. मागीर सगळे देशांत अशी वेगवेगळे देशाचे आक्रमणशाही, राजशाही, आर्थीकशाही म्हळ्यार प्राबल्य कोरून घेवच्याक आयिल्ले लोकांक तुका हें केलेलें दिसता. ते पिक्चर तरी मी पुनर पळयल्यार आतां हांव दाखयलें पिक्चर. हे पिक्चरा भितर एक मदें एक भितर तुका एक व्हड एक डोंगर वाडील दिसता, एक गुड्ड अशी एक व्हड एक आयलशी दिसता. वय तांतू कसले दाखयता म्हळ्यार सुरय सकळ 16 शतमानांत भितर आमगेले स्वातंत्र्या खातीर हे पुनर हे लोकांक भारता देखून वापस भायर घालच्याक कसले प्रयत्न केलेले म्हळ्यार 2 चित्र भितर आमकां दिसता. ते 16 शतमानांत एक गोंयांत जालेले, एक मंगळुरांत जालें राणी अब्बक्का तुका चित्र दिसता. तांणी प्रयत्न केला हे क्विट इंडिया मुवमेंटाक सुरय जालेले परिस्थितीचे एक उडगासा खातीर हे 1942 जाल्यार स्वातंत्र्याचें मूळ खंय देखून प्रारंभ जालो म्हळ्यार तुका राणी अब्बक्काल चित्रां भितर दिसता. ते जाल्यार मंगळुरा भितर हिणें उल्लाला भितर राणी जावन आशिल्ली तिणें 1558 1558 भितरची पोर्तुगीजां विरुद्ध आक्रमण करून तांकां धांवडाचे प्रयत्न केले. जनरल पिक्सेटो म्हळ्यार एक एडमिरल बटाचो एक पोर्तुगीज सैन्याधिकारीक तिणें मारल्यार तिणें हे प्रयत्न केले. हे प्रयत्न कितले जैत जाले ही वेगळी खबर आसता इतिहासा भितर. तांणी प्रयत्न केलेले आसा. ताजे उपरांत आनी एक चित्र दिसता खार म्हाका पुस्तकां चित्र घालचें जालें तें लव ऑफ मांडवी म्हण हांवें बरयलें पुस्तकां. हांतू भितर आमकां कसं दाखयता म्हळ्यार गोंयांत आशिल्ले आमगेल्या पुर्वजांनी कशी पोर्तुगीजां विरुद्ध तांणी 19व्या शतमाना मेरेन वेगवेगळे नमुन्यारी तांगेले विरुद्ध आंदोलन केलें नासता. जाल्यार हांव तुका दाखय 16 शतमानांत आनी मुखार येयल्यार 17 शतमान आनी 18 शतमानाक आमकां दिसता. हे चित्रान तुका दाखयत खंय म्हळ्यार पानिपत युद्धा भितर दाखयता. पानिपत युद्ध 1761 1761 भितर तिसरें पानिपत झूज जालें, तिसरें पानिपत युद्ध जालें. हातूंत भितर विश्वासराव पेशवा बाजीराव पेशवा काय सिनमपणी पळोवन आसतना बाजीराव पेशवान तांगेले परंपरेचे पानिपतांत भितर ताणें विश्वासराव पेशवान अफदाली मोहम्मद अफदाली म्हणलो अफगानी वतो हांव सांगता म्हळ्यार दंगेखोरच राय काय न्ही तांणी लुटूंक आयिल्ले तांकां ताणें भितर हारले तांणी हांगा हातांत कोणाल अफदाली हातांत इतलो व्हड पेटू खालो. जाल्यार आमकां अनेक थंयची मंगळुरांत जालेले एक युद्धाचें एक चित्र आसा. हें मंगळूरचें हें 1784 1784 भितर मंगळूर बॅटल हें जालें. हे भितर टिपू सुलतानाक आनी ब्रिटिशा विरुद्ध आनी मंगळूर संदी जाल्ली. त्या वेळार ब्रिटिशांनी म्हळ्यार ब्रिटिशां विरुद्ध तेन्ना करून एक हें चालू आसा. आतां ही तिनूय युद्ध हांव सांगिल्लें आसाची हे स्वातंत्र्याचें युद्ध म्हणून सांगचें जायना. ही ताका म्हळ्यार तेन्ना रायाल विरुद्ध वेगळे राज्या खातीर हांव तांगेले विरुद्ध युद्ध देशा खातीर न्ही देशा खातीर म्हूण सांगता जाल्यार केलां वय. आनी आमी तशी मुखार येतना आमकां 19व्या शतमाना भितर चित्रण येता.
1900 शतमाना भितर आमकां ही कित्तूर राणी चेन्नम्मा पळयल्यार कळटा ते 1826 भितर 1826 भितर तिणें ब्रिटिशां विरुद्ध कित्तूरा भितर तिगेलें युद्ध जालें मागीर तिका तांणी बंदी केली तिका बैलो होंगाला म्हणलें अंत भितर खंयच्यान किल्ल्या भितर तिका बंधन करून दवरलें आनी तिगेलें मरण थंय जालें हे कित्तूर चेन्नम्माल काणी 1826 भितर जाल्यार तूं हांगा मुखार आयल्यार मंगळूरा भितरीच हांगा अमरसुळ्या म्हणलें नांवार हें बारीक फेमस हें हांत भितर कल्याणप्पा मागीर अप्पय गौडा हांणी खूब लोकांनी तांणी सुळ्याक म्हळ्यार मडिकेरी दखून सकयल देवन येवन त्या वेळार मंगळूरा भितर हे ब्रिटिशां साम्राज्य जावनाशिल्लें ऑलरेडी ब्रिटिशांनी हे आमगेले जे DC ऑफिस आसा ते मंगळूर किल्लो म्हणटा आशिल्ले ते मंगळूरा भितर तांगेले ब्रिटिशाले गव्हर्नर आडळीत करता आशिल्लो फुडें कोण आशिल्ले ते मंगळूर किल्लांत मंगळूर राय कोण आशिल्ले की मंगळूर किल्ला आतां हांगाचे तुळूर अंत भितर राय कोण आशिल्ले तांणी वेगवेगळे लोक आशिल्ले जाल्यार ते दोड किल्ल तांणी बांदिनी आशिल्लो ते दोड किल्ल तांणी बांदिल्लो प्रायः विजयनगर साम्राज्याचे एक इक्केरी रायाले काला भितर तांणी बांदून आसुका विजयनगर म्हळ्यार 16 शतमानांत इक्केरीच्या म्हळ्यार 17 शतमाना भितर ते बांदून आसुका बट तो किल्लो थंय आशिल्लो ब्रिटिशान आमी तांणी काण येतना हे टिपू सुलताना विरुद्ध तांणी जैत जातना तांणी थंय तांगेले मुख्य कचेरी केली आनी थंय आजी ते आमगेले DC ऑफिस म्हणटा पळय ते DC ऑफिस आजी ते तांबडोचे एक रंगाचे एक इमारत आसा तांतू भितर आशिल्लें तोच किल्लो थंय तो म्हणटा न्हंयचे बदीन तो आशिल्लो न्हंयत देखून आयले कुडले वयर चोड आयल्यार वयर हाजेर डोंगरार वयरी तो किल्लो आशिल्लो एक फोर्ट म्हणटा पळय आशिल्लो त्या किल्ल्या भितर हे अप्पय गौड्यान जाल्यार तांकां दवरून हांगा विक्रमगुड्ड म्हळ्यार ते आमी आज हांगा पदवागुड्ड म्हणटा पळय थंय देखून बिक्कर्ण कट्टे म्हणटा ते बिक्कर्ण कट्टेचे हाजेरी खंयच्यारी डोंगरार ताका वीरप्प नायकाक मागीर अप्पय गौडा असो पुरो तांणी फाशी घाली म्हळ्यार तांणी हारले एक जैत जावन तांगेले थोडे काळाक मात मागीर तांणी हारले अशी हे आमकां 18 शतमानांत 19 शतमानांत दिसता आमी थंय देखून मुखार आयल्यार आमकां फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्सा भितर सगळ्यांक खबर आसलें म्हणजे ती ही कोण झांसी लक्ष्मीबाई ती झांसी लक्ष्मीबाई चित्रण आयलें त्या घेवन ती युद्ध रंगा गेलेली म्हळ्यार एक भारी एक जनप्रिय चित्रण ती गेलें ते झांसी गेल्यार ती ते किल्ल्यार देखून उडील जाग आसा ते घोड्यार बसून पेल्ल्यान उडील जाग आदी थंय राष्ट्रध्वजात थंय आसा झांसी लक्ष्मीबाईले हाका आमी भारत लोकांनी भारतीयान म्हणजे हाका पयले स्वातंत्र्य संग्राम म्हणून पयली स्वातंत्र्य संग्राम इंडिपेंडन्स ब्रिटीश लोकांनी युरोपियन ताका सिपाय म्युटिनी सिपायांनी दंगो अशें म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा तेका कसले उरो आमी गौरवारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स अशें म्हणून म्हणलेलें आसा मंगल पांडे आयलो त्या नंतर अशी खूब लोकांनी हे भारत स्वातंत्र्याचे खातीर थंय नकून खरे एक राष्ट्रीय दृश्टिकोन आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामाक आयले अशें म्हणून सगळे जगत त्याचे अभिप्राय तशेंच दुसरें राय हांव तुका सुरेश सांगिल्लें 16 शतमानांत तांणी कांय विरुद्ध युद्ध करनी म्हण न्हय तांणी केलां जाल्यार राष्ट्रीय संग्राम थंय देखून प्रारंभ जाले आतां ते झांसी लक्ष्मीबाई नंतर आमी चिक्के मुखार आयल्यार हे जलियनवाला बाग जलियनवाला बाग वय जनरल डायरान निरायुध लोकांचेर तांणी हे फार मारनू म्हळ्यार गुंड मारनू 1200 लोकां लागींची मरले तांणी आयुध नातिले निरायुध लोक बायल मनशां चेडूं दादले जाणटे मानतारे पुरो सगळे तांचे भितर मेले हे 1919 1919 भितर जालेली जलियनवाला बागा खबर हे युद्ध म्हणटना हे संग्राम थंय देखून एकदम वाडूंक अशी आमी स्लोली ओवर क्विट इंडिया मुवमेंट आतां करतना आयले अशी क्विट इंडिया म्हळ्यार भारत सोड आंदोलन तेन्नाचे एक शिखर म्हणत
आनी मुखार ब्रिटिशान सोडूं का म्हळ्यार एक शिखराक येवन पाविल वेळ क्विट इंडिया मुवमेंट ते प्रारंभ न्हय आनी ते काही अंत्यय न्हय आनी ते काही मुळावय न्हय जाल्यार ताका एक विशेष शिखर ताका एक वैशिश्ट्य आता क्विट इंडिया मुवमेंट म्हळ्यार हे करावळी प्रदेश आमगेले तटवर्तीय प्रदेशांत मस्त हाजे आंदोलन जावन आसा पुरो हांतू आमगेल जनाले भागीदारी कितली मटा आशिल्ले आता आमी ते क्विट इंडिया मुवमेंटाचे ती घडे वचून पळोवया 1942 1942 8 ऑगस्ट आयच्या दिसाक कसन जालें इतले नमुन्यारी भारत स्वातंत्र्या खातीर इतली पुरो झूज जाल्यांची जाल्यार ताका एकठांय हाडून एक रूप दिवच्याक आमकां भारी त्रास जालो लोक नाशिल्ले म्हूण न्हय लोक आशिल्लेच जाल्यार भारत एक वैविध्यमय देश ह्या लोकांक पुरो एकठांय करून विचारधारा दुसरे विचारधारा दुसरी भास दुसरीची धर्म आणि अपब्रिंगिंग दुसरे आसता पंथ दुसरे पंथ अशें आसतिल्यांक देशाक एकठांय दिवका आमी एक देशाचे स्वातंत्र्या खातीर आतां ब्रिटिशाले मूळ एक मुख्य प्रमुख तांगेले शक्ती कसो आशिल्लो म्हळ्यार आमगेली ही वैविध्यता ताची तांणी उपयोग काण घेतलो आनी तांणी आमकां भेटून वेगळे वेगळे दवरच्याक प्रयत्न केले आता इतिहास पळयल्यार इतिहास पळयल्यार आईल पुरा जन आक्रमणकारीन तांगेले मनांत हेच आशिल्ले आमगेले ते भिन्नते पळोवन आमकां अनेकय ते आनी आमकां तांणी वेगळी करूं पळयलें ते एकठांय हाडच्या त्रास पळयल्यांची मागीर वयलें भारत संग्रामाचे एक विशेशताय म्हणटा आज कशी आमी 75 संवत्सरां भितर एक भारत एक देश है म्हणाले एक चित्रण आमकां आमगेले प्रधानी आज कशी दिता आसा तशी ती त्या कालाचेर महात्मा गांधीले मुखेलपणारी एक संग्रामाक भारत स्वातंत्र्य संग्रामाक एकठांय आयली ती एकठांय आयिल्ले निमित्त आमकां सगळें उठ मेळटा जालें आतां मुंबय दाखोवन दिलेलें हें तें कसाने एक अपवण एक कॉल दिलो म्हणटा क्विट इंडिया म्हणाले एक नाव त्या संग्रामा भितर ते आयले आनी ते ब्रिटिशांक तुम्ही भारत सोडवचा भारत छोडो हिंदीर सांगता आमगे कोंकणीन सांगता जाल्यार भारत सोडा भारत बिट्टू तोलगी कन्नडार वेगळे 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 प्रति भाषेन ते केले आणि ते सगळे देशाक प्रसार केलो 2 दीस भितर आतांच्या म्हणटा मोबाईल ना इंटरनेट ना चड म्हळ्यार इवन लँडलायन फोन ना लँडलायन फोन आसा ताका ट्रंक कॉल करता ते ट्रंक कॉल केल्यार फोन पावता अशें जाल्यार 2 दीस भितर सगळेच देशाक भितर एक क्विट इंडिया म्हळ्यार एक कोरका म्हळ्यार एक दृढ निर्धार जालो मुखेलपण आयलें ते हें करून वंदे मातरम म्हळ्यार एक घोशण घाललो एक भारत एक तुम्ही भारत सोडवचा एकच आमगेलें हें आनी एक कर एक मर डू ऑर डाय म्हळ्यार एक घोशण आनी एक घोशण ताजे म्हाका आयली हे घोशण पुरो उट्ट करतना जेनाल मनांत एक भारी उत्साह एक देशप्रेम एक आमगेलपण एक अस्मिताय ही उबून आयली आनी कितलो लोकांनी तांगेले शिकवण सोडले तांगेलो उद्योग सोडलो तांगेलो संवसार सोडले ताची जबाबदार सोडली आनी हे भारत स्वातंत्र्य संग्रामा भितर मेळ्ळें उद्देशूच ह्यो जालो उद्देश थंय सफल जालो ते प्रमुख अंग दत्तात कित्याक म्हळ्यार थंय खबर ना लोकांक सगळे देशाक खबर ना आनी ब्रिटीश पेपर आनी अमेरिकन पेपरांनी जाल्यार तितलो व्हड तें दत्ता अशें म्हणून लेखतानी आशिल्लें जाल्यार ताजे हें पळोवन कसो ताजे फोर्स ताजी शक्ती पळोवन मागीर लोकांक समजलें मंगळूराक थंय पावली मंगळूरा एक पाविल्याचे एक हांव तुका निशाण खंय दाखयता म्हणून म्हळ्यार ते ताजे खातीर केलेलें न्हय जाल्यार त्या वेळार केलेलें एक मंगळूर फुलां मार्केटाचें एक चित्रण हांव तुका दाखयता ते मंगळूर फुलां मार्केटाक ताका कसल्याक प्रामुख्यता हे त्या वेळाचेर म्हणून म्हळ्यार आमगेले त्या फुलां मार्केटाचें एक चित्रण आसा आमचें ते फुलां मार्केट त्या वेळार बांदिलें
साधारण 1942 1942 भितर ते फुला मार्केटा चित्रण दिसता. नाही त्या फुला मार्केट आम्ही आजी वचून थंय फुलं नी घेताची तेव्हा आता श्रावण मास चुडी पूजेक म्हणून साधारण सक्कडी वताची हय आता तशें त्या इमारत जे पळयता आमी त्या 1942 तू बांदलेले म्हणून आता ते आसा म्हणजे वय वय आता ते चित्रण आमगे लागीं आशिल्लें दाखयता वय आणि त्या फुला मार्केटा चित्रण पळयल्यार तेन्ना त्या फ्लावर मार्केटाची वय ते केल्लेले फ्लावर मार्केट म्हणून फुला मार्केट म्हणून हांव पळय तो म्हयनो श्रावण वय त्या वेळार तो म्हयनो श्रावण आनी थंय पळय चेले चेडूं आनी बायल मनशां परत त्या वेळार हांगा ह्या प्रदेशा भितर चालती आसूची एक संस्कृतायेची एक अंग म्हळ्यार फुला पूजन म्हळ्यार चुडे पूजन म्हळ्यार जाता आसता ते फूल खरीद करच्याक ते फुला मार्केटाक येता आशिल्ले अशें म्हळ्यार एक हें आसा ताजे मागची एक इतिहास आसा तो इतिहास कशें आसा म्हणून म्हळ्यार अशी एक काळे रुपेर आसता एकलो बारीक दुबळो मनीस पळय हे फुला मार्केट ते बरयलां पळय 1942 हे एक इमारत म्हणून सांगेत आमी आजी 80 वर्स जाली ताची 80 वर्स जाता आतां आमगे मंगळुरांत खूब हें काण पळयल्यार खंयची इमारत हे तारीख दाखयल खंयची इमारत ना आनी हे फुला मार्केट रतबिदीन तूं आसा मंगळूर दर्शन म्हणलें डॉक्टर विवेक रैन हे पुस्तक एक सीरियल केलेलें आसा तांत भितर ताणें रतबिदी ಎಂದ್ರೆ ಏನು डॉक्टर ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು म्हण हांवें 14 फुटाचे एक तांत भितर एक सगळेच एक कथानक बरयलां रतबिदी म्हण कशें आशिल्ली ते सगळें ते नातील वस्तू म्हण ना कशी आमी महाभारता भितर नातील विशय आनी खंय ना म्हण म्हणटाची कळ्ळें तांत आशिल्ले विशय खंय आसचे पुरो तांचो नातील विशय आनी खंय ना म्हणटा तशी रतबिदी म्हळ्यार ते पुरो आसा फूल खरीद करच्याक लोकांक रतबिदी फुला मार्केटाक येवका आशिल्लें एकलो बारीक दुबळोची ल्हान बुडो आसा पळोवच्याक एक व्यक्ती हे 1942 ऑगस्ट 10 तारीखेक म्हळ्यार 18 तारीख जाल्यार 2 दीस नंतर जालेली हो इतिहास धांवन धांवन वता तशी तो कसलो धांवन स्टोरी न्ही बद कथा बद जालेली एक विशय हो धांवन धांवन फुला मार्केटाक वता ऑगस्ट 10 1942 तुजी कळ्ळें ताण धांवन वता आसतना एक रतबिदी एक घर आसा तेन्ना पुरा दारवट्या घर म्हणटा मेटार एकलो टोपी घालून बशिल्लो एकलो मध्य वयस्काचो एक मनीस बसला हो ताका सांगता गेला नागेश बाब नमस्ते म्हणाला आनी तो मुखार गेलो खंय धांव तर विटला म्हणालो तो कळ्ळें फुला मार्केटात थोडें काम आसा म्हणून म्हणाल कसलें काम रे म्हणून ताणें पर्यंत ताणें कान्ना सांगलें अमकी काम म्हणून वय वय तें खंय जाता काम तें अमकी कडेन जाता आतां कितले जाता खर्च कसो म्हणून वतना ताजे पयशे न्ही ताणें किस्यां हात घालला आनी तागेलो हाता मेळ्ळा दुडू पुरो कोणा गेलो हाता दिलो काम कसं वतना जाल्यार ताका ते स्वातंत्र्या खातीर म्हणून कळ्ळें ताणें निमगे न्ही कसो म्हणून म्हळ्यार ते गौप्य आसा म्हणून तो मार्केटाक गेलो थंय एक फुला मार्केट एक अंगडी एक फुल्ल विकता आसा तागेलो सुद्दां ते गिरायक बरो आसाचे हे आईल मनशाक आनी पळयलो त्या मालिकान जाल्यार ताका पळयनातलें म्हणून केलें उलयतना तागेले विशय उलयता आनी तोंड तागेलें कोणाल कितें करता नासा ते तुगेलो माल पुरो आयला रे म्हणून सांगता मग सकयल एक फुल्ला पॅकेट आसा पळय तें काणवर हितान तसा म्हणून म्हणटा जागृत आहे हांगा मुस्तीर आशिल्ली पोलीस भोंवता आसाची तुका सोदता आसाची म्हणून म्हणटा आनी एकड तेकड पळय न्ही तें पॅकेट काडलें खाक्या मारलें आनी धांवतो गेलो धांवन भायर येवन मार्केटांतून भायर येवन थंय सकयल उजव्यान घुवल्यार ते मामाय देवस्थान वचीर आसतना ताका आमी हे कशें गद्देकेरी म्हणटात गद्देकेरी आपणाल घर आसा त्या घरा इकडचें पळय ना तिला धांवन 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 चोचून मामाय देवस्थाना वचीर रस्त्यार वता न्हू थंय नकून डोंगेर केरीक घुंवचे कडेन एक तांबडे रंगाचें वण तेशिल्लें एक घर आसा त्या घरा भितर बसलो चमकलो थंय एक गृहिणी ते तुळशीक त्या वेळार अर्ध कयत आसा हाका पळयले तेणें सीता माळेर बस रे म्हणून म्हणाले आनी तिगेलो प्रार्थना कंटिन्यू केलें तागेलें तोंडय पळय न्ही उल्लोच्याक वचचें सीता माळेर बस रे म्हणून तो माळेर धांवलो माळ म्हळ्यार तेन्ना माळ म्हळ्यार माळो ताका एक राज्य आसा त्या धरून ताणें वयर वचका ताका धरून वयर वतना मुल्यान एकलो टेबलाचेर लागीं खुर्चेर एकलो अनेक मनीस बसला मध्य वयस्क कळ्ळें चिकेच बुडो मनीस हांव आयलो मालमा म्हणून म्हणालो
नाव काढाक रे म्हणून म्हणतात म्हणलं तुला माल मेळवे म्हणलं वय माल मेळ्ळो पळयला काण पळयला रे पॅकेट काण पळयला रे पॅम्पलेट क्विट इंडिया विगे भारत सोडाची म्हणलें जे ब्रिटिशां विरुद्ध पॅम्पलेट आनी ताजेर वंदे मातरम गांधीजी की जय स्वतंत्र भारत की जय अशें करून घालें पॅम्पलेट खंय कितें करून प्रिंट करून हाडला 2000 पॅम्पलेट हाडला प्रिंट करची सुलभ नाशिल्ली सुलभ ना निप्पन कोरका हे खंय प्रिंट जाता म्हणलें ब्रिटीश सरकाराक ताजे खबर आशिल्ली गुप्तचरान तांणी हे प्रिंट करून हाडता मनशाक आनी तो कोण तो डिस्ट्रिब्यूट करता म्हळ्यार ताका सोदून आशिल्लें कडे ते पॅकेट घेतले विराक दुड्डू नागेश मामान दिला म्हणला दव 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 हे वग्गी आज देखून फाय भितरी तेन्ना हे आतां तो बावटा गुड्ड म्हणटाचे ते वयर वच्चे कडेन एक ऑफिस आशिल्लें थंय हांणी ओट मेळचे थंय देखून खूब लोकांनी एक सगळे गांवतल्यांक एक आपोवण दिलें फाल्यां सकाळीं मैदानार मेळका आणि पिकेटिंग म्हणतात रस्त्यार बसून विरुद्ध धरणी करची ते असं आणि ब्रिटिशां विरुद्ध हे करचे असं आणि पण हांव हांगा बसलें कळटा म्हणून हो मनीसू ते बशील मनीसू थंय देखून मागची वाटेन धांवन गेलो खंय आणि तो नेर पळय नातिलें डायरेक्ट 24 तास भितर मुंबय पावलो हो ही काणी असल हे हांणी हाची कितें तुगेलो असल युवकान येतल्यार भारत अशें तशें पळोवचे भितर स्वातंत्र्य जाता रे कांय भिवू नाका म्हणटा सांग खरें एरदूस मैदानार खूब लोक मेळ्ळे हाची ब्रिटिशांनी पुलीस आपयले थंय भितर थंय तांणी हें दवरून कसं बायनेट म्हणटा पळय तांचे फार आसपण म्हळ्यार बंदूक मुखावेले एक चुरी पेस्काची ताज्यान मारून पेट्ट खावन हांगा पुरो रक्त बोंबोळ जावन पडलेले सुमार लोक आशिल्ले अशी एक व्हड पिकेटिंग जालें एरदूस हे इतिहासा भितर एक दाखल जालेलो विशय हे कसं सांगता म्हळ्यार हाजे खातीर हे स्वातंत्र्य संग्रामा खातीर क्विट इंडिया मुवमेंटा वेळार आमच्या लोकांनी केलेले साहस हांचे भितर दाखयता आतां त्या वेळार मंगळुरा भितर एक व्हड एक समूह आशिल्लो म्हणून ताका भितर ओमेंबळ बाळप्पा म्हणून एक मनीसू म्हणून जाणटो मनशाल चित्र दिसता तो तेन्ना तरणाट आशिल्लो हे ओमेंबळ बाळप्पाल मुखेलपणारी कळ्ळें तेन्ना हाका हे आगेले हे चित्र काडटना हाका तुम्ही ते काणी म्हळ्यार तुमी एक घटण सांगली ना तांत भितर न्हय हो दुसरें गांव आशिल्लें नांव तुमी सांगा हय ते सांगता हो ओमेंबळ बाळप्पा म्हणून मनीस हांगेलो मुखेलपण आशिल्लो हाका प्रायर हो मालगडो म्हणून हांणी लोकांनी पुरो ताका मालगडपण दिलें हे तागेलें 90 वर्स प्रायर केलेलें म्हळ्यार हो एक व्यक्ती दक्षिण कन्नडा भितर हें केलेलो तागेले मुखारी तो लिपोवन बशिल्लो मनीस आसा पळय तागेलें नांव तुका तागेलें चित्रण दिसता तागेलें नांव उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या तागेलें तें चित्र पळयल्यार तुका दिसता आत्ताचें तुवें चित्रण पळयल्यार वेगळें आसा अशें दिसता हे सान प्रेयर तागेलें तें टोपी घालून ताका एक माळ घाल्या कळ्ळें हो तो धांवन गेलेलो मनीसू आनी ताणें मुंबय भितर निप्पोन बसून पोलिसांक थंय जाल्यार ताणें निप्पोन बसलो तो आशिल्लो तांकां कळिनी अशें म्हणलें की काणी आसा ताणें निप्पोन बशिल्लो घरा पोलीस गेले कळ्ळें वो ते कामाच्या वस्त्र न्हेसून कोयर काडटा आशिल्लो आनी पोलिसांनी भितर येतना हांगाचे धनी खंय गेलो म्हूण म्हणालो एक नायक मामा तो नायक मामा तो धनी खंय गेलो म्हूण धनी नांवच्या गेला तूं धनी आपय म्हूण म्हणलें हांकां गोतना आनी सोदून येयलो मनीस वच म्हूण उल्लाल श्रीनिवास मल्ली म्हणलो तोच म्हूण हांकां गोतना तो धनी आपयता म्हूण सांगता मातशें गेलोलो बिल्डिंगाच्या सकत मातशें फायर एस्केप म्हूण आसा पळय तांतूंतल्यान निप्पोन घेवन तो धांवन गेलो धन्यान भायर येवन पोलीस जाल्यार उलोवन वतना वो ना आनी वचून जाला अशें नमुन्यारी हें केलें आनी तो पेट्ट खाल्या लोकां पैकी एक असो रामराज किणी म्हणलें एक मनशालें चित्रण आमकां तें दिसता ताका आमी उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या उपरांत तागेलें चित्रण हय तो वो कार्नाड सदाशिवरावन म्हणारी तो एक कोंकणी मनीस ताणें मस्त मुखेलपण घेतलें आनी ताका गांधीजी ओटू आनी मस्त स्वातंत्र्य संग्रामाक हें केलेलें आसा पळय तागेलो ओटू मस्त तांगेलो संबंद आशिल्लो आनी ताणें मस्त त्याग केलो हांव आतां सांगलें थोड्या लोकांक तांगेलो संवसाराची हें थंय पळयली हो जावच्याक एक स्थितिवंत कुटुंबांत जाल्यार स्वातंत्र्य संग्रामाक वतरी
कडे कडेन मस्त प्रयाण करचें लोकांक मेळचें आनी ते स्लोगन घालचे आनी पिकेटींग करचें धरणी करचें हें पुरो करचें आनी तूं कितलें काम केलें म्हळ्यार तागेलें आरोग्य खूब वायट जालें आनी देशाक स्वातंत्र्य मेळचें थोडे काळ पयलींची तागेलें देहांत जालें आज मंगळुरा भितर केएस राव रोड म्हणून तागेलें नांवार एक रस्तो आसा कार्नाड सदाशिव राव हो रामराय किणी म्हणून मनीस हो त्या काळाचेर हे आनी तो प्रिंट करून घेवन गेल्यार मनीस अशें म्हणून आपलो सुरेश सांगलो दुबळो मनीस म्हणून तागेलें नांव विठ्ठल शेणै म्हणून ताका नांव सुक्रुंड विठ्ठल शेणै तर आमी मस्त लोकांनी तूं सांग आसतना देवळा बागला लागीं चारमर एपकर खावन आसतले सुक्रुंड चारमर एपकर तोच सुक्रुंड माम ताका पळयलें उड घासच की तुका सांग आसतना आमी मस्त सान नाशिल्ले तेन्ना हय मस्त सांग आशिल्लें कारण तो आतां ना कळ्ळें त्या मनशान आनी रामराय किणी म्हणून आतां हांव दाखयलो तो फोटो आनी मैदानार मस्त लोकांनी त्या वेळार अनेक मनीस आसा तागेलें नेक्स्ट एक तुका चित्रण दिसता मस्त ताका सन्मान जालोलो मट्टार विठ्ठल किणी म्हणून मनीस हे आनी पुरा तांगेलो वैयक्तीक विचारधार शिवरो देशा खातीर ताणें वोट मेळयले एक संबंदान तूं क्विट इंडिया मुवमेंटा वेळार मैदानाचेर गांव गांवां वचचें आनी पॅम्पलेट दिवचें हें परत काम करून हें भारत सोडो आंदोलनाक एक मस्त बळ दिलें होय जेलांत गेला रामराय किणी जेलांत गेला तो सुक्रुंड विठ्ठल जेलांत हांगा पुरा जेला भितर बंदी करून दवरलेली आशिल्ली सरकारान 3 म्हयने 6 म्हयने 4 वर्स अशी तांकां शिक्षा दिलेली आसा आतां हांवें पयलो आशिल्लो तो रामराय किणी म्हणून मनशाचें चित्रण आसा पळय तो येरवाडा जेला आशिल्लो येरवाडा पुणे लागीं येरवाडा जेला मस्त स्वातंत्र्य संग्रामांत तूं मेळयलें हांकां ते जेलांत दवरलेलें आशिल्लें हाणे आशिल्लें ते हे आसा पळय जेला कूड ताजे नंतर वयले कुडा भितर हाका महात्मा गांधीक तांणी दवरलेलो खंय तो कार्नाड सदाशिव रावान की ताका हाका परिचय करून दिलो गांधीजीक की हो आमगेलो गांवचो रामराय किणी म्हणून तुगेलो सल युवकान आसल्यार आमगेलो भारत ओगी स्वातंत्र्य जातलें तूं आनी रामराज्य बांदू का आज तरी रामराज्याचें सपन आमगेलें स्वतंत्र भारताक आसा त्या खातीरची अयोध्ये भितर रामाल मंदिर आमगेलें आतां प्रधानीन सुरे बांदून दिलें इथे म्हळ्यार ते रामराज्याचें एक सपन धांवका म्हण तूं आज देखून रामराय किणी न्हय तो आज देखून रामराज किणी म्हूण ताका नांव दिलें अशें तो आमगे स्कुलाक आनी परत मस्त कार्यक्रमाक आनी परत येत आशिल्लो आमी सान आसतना तो येत ना म्हणून त्या काळार आशिल्ले आज कितले की काळ जाले क्विट इंडियाचे हे चळवळ जावनूच ताजी 80 वर्स जालीं म्हणून तूं तावळ सांगिना अशें मस्त लोकांनी आमकां आमगेले हंत भितर देणीक दिलेलें आसा तशेंच मुखार पळोवन गेल्यार आमी आमगेले उत्तर कन्नडा तांते आमगे लोक मस्त जन आसाची वय आतां हांव हे मंगळुरा म्हटल्यार मात सांगलें निजे खरें पळयल्यार सगळे करावळी कर्नाटका मंगळूर देखून मुंबय मेरेन आशिल्ले भितर खूब कोंकणी लोक आनी वेगवेगळे समाजाचे लोक मेळ तेन्ना तरी कोंकणी लोक म्हणून मात सांगून गेले त्या वेळार एक राष्ट्रीय भावना आशिल्ली आतां जाल्यार आमी हे एक राष्ट्राचे आमी एक अंग आमी एक कोंकणी लोक जाल्यार आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन आमी सांगताले निमित्त तांगेले परिचय कोंकणी लोक आसूं का म्हणल्या खातीर मात तांणी सांगचे तांणी मात्र केला म्हळ्यार अंत भितर कसले उद्देश ना तांणी इतर लोकां वोट मेळ्ळे तशी हांव तुका अमे बाळपाक चित्रण सुरे दाखयलें तर तो म्हालगडा इतर लोकां वोट मेळ्ळे आतां कर्नाटकाची तर अंकोला म्हणल्यार एक गांव आसा अंकोला गांवा भितर खूब स्वातंत्र्य संग्रामाक चळवळ जालेलो आसा थंय हे मिठा सत्याग्रह जालो पळय उप्पिन सत्याग्रह सॉल्ट हे म्हणटा पळय ते कशी बार्दोळ भितर हांगा भितर जाले गुजराता भितर सक्कर हे मीठ करचे कार्यक्रम केलो ते 1930 इस्वी जाले भारत सोडो आंदोलनाचे 12 वर्स पयले जाला थंय कशें जालें तशी अंकोला भितर समुद्र तीरारी मीठ केलेलें तांत भितर आनी त्या लोक थोडेची भारत सोडा आंदोलन चालू आसतना तांणी आशिल्ल्याची मुकुंद प्रभू आनी बिरप्पा नायक म्हणून 2 जाणां नांव आमकां ते दिसता हो मुकुंद प्रभू म्हणून मनीस आनी अंकोलेचे हांणी त्या वेळार मुखेलपण घेतलें आनी तेक जाण त्या तिनी क्रांतिकारी आशिल्ल्याची म्हणून एक ते एक अंकोल्या भितर एक आदीक लोक सांगताची एक तांतूं भितर मुकुंद प्रभू अनेक लोक हांत भितर वीरण्ण नायक हाका क्रांतिकारी वीरण्ण नायका म्हणून नांव आतां तो तेन्नाची
मस्त प्राय जालेलो मनीस अशी खूब लोकांनी कंकोला एक भारी एक प्रमुख केंद्र जावन आशिल्लें हांणी मस्त देणीक दिलेलें आसा आनी तशीच बेंगळूरा लागीं हांगा विदुराश्वत म्हणून एक गांव आसा विदुराश्वताक ताका कर्नाटकದ जलियान वाल बाग म्हणटात ते आत्ताय ते एक इमारत करून दवरलेली आसा थंय ब्रिटीश सरकार आज्ञे प्रमाण पोलिसांनी गुंड मारून 12 जाण कार्यात्मक संख्या विसरून गेला 12 जाण थंय मेल्लेची तांगेले आहुती जाली देशा खातीर प्राणत्याग केलो तांणी ते कर्नाटकाचे जलियान वाल बाग म्हणून नांव आसा अशी खूब लोकांनी आमगेल्या स्वातंत्र्य संग्रामाक हें दिलेलें आसा तो आयचे आमगेले सगळे हाका आनीक लोकांक थोडे आसा मुखावेले हात इतिहास आमचे ते पळयत आता तशें हे क्विट इंडिया मुवमेंट या आता मी आता स्वातंत्र्य महोत्सव म्हणटना तुम्ही चिके फुडें तुम्ही पयलीं उलयतना कसं सांगली म्हळ्यार या रिइंडिपेंडन्स म्हणून या रिइंडिपेंडन्स म्हणून तुम्ही त्याक तशी म्हणून कसाला रेफर केलं हे पुनर्स्वातंत्र्य म्हणाल शब्द हे मी हांव वैयक्तीकतान सांगता कित्याक म्हळ्यार भारत केन्नाय एक स्वतंत्र संस्कृताय राजकीय जावन स्वतंत्र आर्थीक जावन स्वतंत्र वैज्ञानिक जावन स्वतंत्र हांव सुरेश सांगलें केन्नाय एक स्वतंत्र आमगेलें एक अस्तित्व आशिल्ली एक आमगेली संस्कृताय एक सिव्हिलायझेशन इतले 1000 वर्सांत हातूंत वेगवेगळे देशाचे आयलेची तांणी येवन हांगा राज केलें आमगेलें स्वातंत्र्य नश्ट जालें तो जे आमी हे 1.5 शतमाना भितरी एकठांय जावन केलेलें हे आंदोलन आसा हे स्वतंत्र संग्राम आसा 1000 कडल्यान जणांनी तांगेले प्राण आहुती दिवन केलेलें आसा हे आमकां वापस मेळ्ळेलें स्वातंत्र्य आमी नातील स्वातंत्र्य न्ही हें आमी सगळे स्वतंत्र आशिल्लीं आमकां पुनरपी जालें आमचें स्वातंत्र्य अशें म्हळ्यार दृश्टेन हांव पुनर्स्वातंत्र्य म्हणून म्हणलां हे पुनर्स्वातंत्र्याक खातीर आमगे हे सगळे इतिहास आमी अमृतधारेचे वेगळे मुखावयले उपाख्यानां भितर आमी ताजे विशयी थोडेची वापस एक हें करून घेवया रिव्यू करून उडगास करून घेवन जेन्ना हाजे भितर चड म्हायती दिवच्याक प्रयत्न करुया अशें म्हणून सांगच्याक हांव इच्छा पावता आयचे आमगेली प्रथम उपाख्यान भारत सोडा आंदोलन मस्त चंदा एरी आमकां मस्त माहिती मेळचेशी करून डॉक्टर मम्मान आमकां आमगेले मुखार हाडला म्हणून म्हाका हांव लेखता तशीच आमगे आयचे आनी मुखार येवची तसले उपाख्यानांतू आमी अनेक विशय स्वातंत्र्या विशयारी जो आमगेले संस्कृताये विशयारी जो आमगेले देशप्रेमींगेले विशयारी आमी माहिती घेवया इतली सांगून हांव डॉक्टर मम्मा धन्यवाद सांगून आमगेले सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगूक इच्छा पावता